गोवा सुरक्षा मंचान पणजेचो आपलो दुसरो नवो उमेदवार जाहीर केलो. पणजे आतां जेएसएमाचो केतन भाटीकार उमेदवार आसतलो. हे आदी जेएसएमान राजू सुकेरकार हो पणजेचो उमेदवार म्हणून जाहीर केल्ले. मात राजू सुकेरकाराची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान तो फाटीं सरिल्लो. आणि हांव अशें म्हणूंक सोदतां, एका दृश्टीन आपत्ती जी आसली आमचेर ती इश्टापत्ती जाली. आपत्ती जी इट टर्न्स इनटू इश्टापत्ती. ताचें कारण कितें तर डॉक्टर केतन भाटीकार जे आहा हे सक्षम उमेदवार आसा आणि तेंचें स्वताचें अशें कर्तृत्व आसल्या कारणान अनेक मतां जीं आसा, बऱ्याच मोठ्या प्रमाणाचेर मतां जीं आसा तेंची स्वताची अशीं मतां आसा. आणि दुसरी गोष्ट म्हटल्यार राजूबाई जे आसा ते एकंदर आपलें आरोग्य बिरोग्य सांबाळून ह्या सगळ्या पणजेच्या इलेक्शनाची सुत्रां जी आसा राजूबाई शिकेरकारांच कडेन आसतली. म्हणजे तेंचे गुडवील प्लस स्वता केतन भाटीकारांचे जे स्वताचो फोर्स आसा तो एकत्र जाल्ल्या कारणान हांव अशें म्हणटा की आमची आपत्ती ही जी आसा तेजें रुपांतर इश्टापत्तीन जाल्लें आसा. आणि आमी आतां मोठ्या नेटान पणजेचे प्रचार जो आहा ऑलरेडी सुरू जाल्लोच आसा तो आतां फुडें व्हरतले. एकंदर विनिंगा पेक्षा आमचो कार्यकर्तो आमकां व्हड, त्यामुळे आरोग्याचो प्रॉब्लेम आसल्या कारणान आमीच तांकां आग्रह धरला. आजुनी राजूबाईन क्लियर कट आपूण उबो रावपाक तयार ना अशें आजुनी ते शब्द जे आहा ते एक्सप्रेस करूंक ना. मेन सूत्रधार जे आसा ते आपले आरोग्य सांबाळून डॉक्टर केतनाचो प्रचाराचे मेन सुत्रां जी आसा ते राजूबाईच सांबाळटले. हांव डॉक्टर केतन भाटीकर. हांवें मास्टर्स इन स्पोर्ट्स आनी ऑर्थोपेडीक केला आनी हांव स्पेशल इन्वायटी आनी मेडिकल डायरेक्टर टू गोवा क्रिकेट असोसिएशन आसा आनी 2 वर्सां कोऑप मेंबरूय गोवा क्रिकेट असोसिएशन आशिल्लो. हांव सुभाष वेलिंगकर सर, भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आनी सगळ्यांचे आभार मानता, मोगोचे आभार मानता की म्हाका ही तेंच्यांनी संदी दिल्ली आसा. काल रात्री राजूबाई कडेन उलोवणें जालें आनी राजूबाईन म्हाका सांगलें की तूं म्हणजे हांव आनी हांव म्हणजे तूं हे चिंतून फुडें वच. आपूण येतलो आतां आज ना फाल्यां भितर आनी मागीर आमी फुडली सगळें जें कितें आसा पणजेचें तें आमी उलोवन फुडें डिस्कस करुया म्हणून. सो कांयच भिवनाका म्हणून. आनी त्याच प्रमाणे काल सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन उलोवणें जाल्लें आसा. सगळे सिनियर मोस्ट आसात आनी तांच्यांनी म्हाका खूब एक मार्ग दाखयलो आसा आनी त्या प्रमाणे आमी फुडें वतले. पर्रीकार परत गोंयांत आयलो तरी ताचो कांय फायदो जावचो ना. पर्रीकार आपलो रेशपेद वगडावन बसला म्हूण वेलिंगकार उलयलो. और इसलिए वो अगर कुछ बदलाव आ सके गोवा की पार्श्वभूमि में, मनोहर को पर्रिकर जी को इधर लाने में या कुछ, इससे कुछ नहीं होने वाला है. मनोहर पर्रिकर जी इधर हो या न हो, इससे कुछ फर्क परिस्थिति में नहीं पड़ने वाला है. ऐसा लगता है. इमेज बनी थी, प्रतिमा जो बनी थी उनकी, जब वो पहले बार मुख्यमंत्री बने तब एक कुछ अच्छी सी इमेज उनकी बन गई थी. ये इमेज इतनी लो आ गई है अभी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है गोवा के पॉलिटिक्स में. इसकी जानकारी नितिन जी गडकरी को भी है. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. 3 वर्सां ISLांत FC गोवाचो कोच आशिल्लो झिको आतां ह्या जबाबदारींतल्यान भायर सरला. फुडल्या ISLाचें स्वरूप बदलपाचें आसा पूण अजून नक्की कांयच जावंक ना. ह्या दुबावा खातीर झिकोक मुखार कांय प्लॅन करूंक मेळचें ना म्हणून ब्राझीलाचो आदलो दिग्गज झिकोन FC गोवाक गुड बाय करपाचें थारायलां अशें FC गोवान दिल्ल्या स्टेटमेंटान म्हळां. ISL फामाद जावपा फाटलो मुखेल आधार म्हळ्यार कोच म्हूण आयिल्लो झिको अंदूच्यान ह्या लिगांत दिसचो ना. आपल्या ब्राझिलियन स्टायल कोचिंगान ताणें FC गोवा पंगडा वरवीं गोंयकारांचीच न्हय तर भारतीय फुटबॉल मोग्यांक पिशे लावन तांचीय काळजां जिखिल्लीं. पयले 2 सिजन FC गोवान जबरदस्त खेळ केलो. पयले सिजनान सेमी फायनल जाल्यार दुसऱ्या वर्सा फायनल मेरेन गोंयान पावल मारलें. पूण ही फायनल जिखता जिखता शॉकाद रितीन हरले आनी सगळें आकाशूच कोसळ्ळें अशी गजाल जाली. भानगडी जाल्ल्यान FC गोवाक फायन पडली, ओनरशीप बदल्ली आनी हें सगळें निस्तारता म्हळ्यार म्हत्वाचो वेळ वगडायलो. हाजो फटको पोरूं पंगडाक बसलो. इम्पॉर्टंट प्लेयर FC गोवा सोडून गेले. तिसरे ISLांत FC गोवा निमाणे आयले. झिको रेफ्रींचेरूय सामको पिकार जाल्लो. अशी परिस्थिती आसतना फुडले ISLाचो फॉर्मॅट बदलता म्हूण समजलें आनी FC गोवा मॅनेजमेंट आनी कोच झिको हांकां फुडारा बद्दल डिसिजन घेवचो पडलो. आतां FC गोवाक नवो कोच सोदचो पडटलो. झिकोक संवसारीक पावंड्यार ऑफरी आसात. फुडें हो ब्राझिलियन दिग्गज आमकां खंय पळोवंक मेळटा हें वेळूच थारायतलो. दुसरे वटेन FC गोवा रोखडोच तंत्रीक संचालक घेवपाक सोदता. अशें करतकीच ह्या क्लबाक नवी दिशा ठरोवपाक मजत जातली अशें ह्या ISL फ्रँचायजाचो हेत. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.
घेऊया एक ब्रेक.